what we have done today is a seminar on construction debris waste. Sintef is a organization, a company which we have roped in. They are from Norway, and it is a subsidiary of government of Norway, and they are consul general is over here today for this seminar. The representatives of the organization, they are also over here, and they are going to show us how construction debris जे आम्ही म्हणटा POP उत्ता पळय कोण टायल्स काडले ते सगळे हाव दॅट कॅन बी रिसायकल्ड और दॅट कॅन बी चेंज्ड इनटू सिमेंट ब्लॉक्स. आख्खे गोंयान असली एक बरी फॅसिलिटी आमी घालूंक सोदता थिंगासर सगळे हे ट्रकवाले जे कोण डेब्रीज घेवन वयता म्हणजे सायटा वयल्यान जे ने घर कोण बांदता वो आदले घर रिपेर करता थिंगासर तेणी हाडून आमकां दिवपाचो. आमी तेजो waste to we will create some cement blocks where you can build a house with that. We can create interlocking pavers, tiles, etc. Many other items can be created out of it. In the next 10 days we will visit Norway and Sweden to study all the different types of waste, improvised technologies which have come in this world. So we will try to adopt some technologies in Bangini solid waste management plant, in काकोरा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट, हे दोन हांव ते प्लांटांक थिंगा आमी तो ती फॅसिलिटी इम्प्रुवायज टेक्नॉलॉजी आमी घालतले. आमी बायोमेडिकल वेस्टाची काल आमी टेंडर फायनल जालो तो म्हणजे हें जालां ओपनिंग जालां. अरावंड 4 to 5 people have been selected for show their presentation. So out of that one will get the this thing. Gundai Industrial Estate and Bori facility वसली येवपाची हा. आख्खे हॉस्पिटलाचो वेस्ट खूब भाशेची वेस्ट जितकी वेस्ट हॉस्पिटलांनी मेवता तितली वेस्ट थिंगा वयतली आनी ट्रीट जातली. अशे फॅसिलिटीज गोंयान करपाची आयज गरज आहा. त्या खातीर आमची टीम सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन टीम वावुरता आनी हें आमी बेगींतले बेगीन कंप्लीट करून गोंयच्या लोकांक दितले. सो वी कॅन हॅव अ क्लीन गोवा. सो आनी हेजेर कितें बांयगणीचेर खंय पावलो इशू? बांयगणी खंय पावलो? बांयगणी आमचे सगळे पेपरवर्क कंप्लीट जाला. वी आर वेटिंग फॉर एनवायरमेंटल क्लियरन्स. वन्स वी गेट EC टेंडर डॉक्युमेंट इज रेडी टू बी फ्लोटेड. सो आमी फास्ट ट्रॅक केला सगळे ही कामां. हे सगळ्याक गोंयान हे गरजेच्यो वस्तू आयज जो तर आमी ह्यो करिना आमी केन्ना करूंक पावचे ना. आनी आमकां कोर्ट मॉनिटर करीत आहा, NGT मॉनिटर करता, हायकोर्टूय मॉनिटर करता. ह्यो गजाली जावपाक जाय. ट्रक हाडिल्ले आसा हितून येताले सिवेज ट्रिटमेंट. सी दॅट इज कॉल्ड टीट फॉर टॅट. आमच्या गोंयान ती एक हॅबीट आहा, यू स्क्रॅच माय बॅग आय स्क्रॅच युअर बॅग तशें तें. सो ते लोकांनी कोणें सिरियस घेवचें न्हू. ते हिंगासर कोणें तरी तेंचो ट्रक हाडयलो त्या खातीर तेणी सेवेजाचे ट्रक हाडयले. एक प्रॉब्लम सॉल्व जाल्लें आहा. आनी एज लॉंग एज दॅट फॅसिलिटीचें काम आमी स्टार्ट करिना तर आमी 10 टन्स तेंचे पणजेचे अर्दो वेट गार्बेज आमी आमच्या प्लांटान हिंगा डायजेस्टरान घेतले. प्रॉब्लम ना. 10 टन्स पणजेची आमी घेतले. आमी ते स्पश्ट सांगलेले आहा तांकां, स्पश्ट केल्लें आहा की आमी चोरया घेयना डायरेक्टली. पूण तेणी आमकां सारको हाडून दिवचो. ते लोकांक वास येता कितें ओपन हाडल्या लिचेट पडटा तशें जावंक जायना. सो ते कॉर्पोरेशनाचो जो कमिशनर आहा संजीत रॉड्रिक्स तेणें पळोवचें की तुजी जी वेस्ट पणजेसून हिंगा येता ती सारकी इन अ सायंटिफीक मॅनर इट हॅज टू रीच हियर. इट शूड नॉट बी एन इनकन्विनियन्स टू द पीपल ऑफ सालिगांव और पिलेन और पीपल ऑफ पर्वरी वेन इट इज कमिंग अप टू दीस फॅसिलिटी. तशेंच ते सायडीनूय तेच जातलें तांकां बांयगणी. ऑल ट्रक्स हॅव टू बी कवर्ड, ऑल ट्रक्स हॅव टू हॅव लिचेड टँक्स. हे आमी उलयल्ले आहा. पूण लोकांक एड्युकेट करतना परतून सांगचें पडटा ही गजाल. त्या खातीर हांव सांगीत रावता की तेंचे तकलेन वचोंक जाय म्हणून.